Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कपड्याची शॉपां आणि एक टी स्टॉल. टी स्टॉलान 3 LPG सिलिंडर आसले. ते माझ्या ड्युटी करून फायर फायटरांनी इमिजिएटली ते काडले, कित्याक समज ते भितर जर पेटले जाल्यार आनीक व्हडलो ब्लास्ट नाजाल्यार आनीक कितें नुकसाण जावपाचें. सो आमी विथ एसिस्टंट ऑफ मागीर म्हापसा फायर स्टेशन उजो कंट्रोलान घेतलो आनी मागीर तो कंप्लिटली पालयलो. आनी मागीर आमी अशें सायड इन्स्पेक्शनाक गेले की आनीक खंय उजो लागला, कितें उरला. तेन्ना कळून येलें की एक I-20 कार थंय सायडीक पार्क आशिल्ली. तिकाय तो फ्लेम म्हटल्यार होलप लागून तिकाय मातशें डॅमेज जाल्या. तशीच त्या शेडीच्या फाटल्यान एक एक्टिवा पार्क केल्ली, तिकाय असो फ्लेम लागून ती मातशी डॅमेज जाल्ली. तुमकां कितें दिसता अंदाज कितके लॉस जाला आसतलें? अंदाज म्हटल्यार मागीर आमी कितें केलें पयलें, कित्याक ते कितें आसलें तेंच कळनासलें भितर. आनी आमी थंय पळयताकूच थंय ओनर आसली, म्हळ्यार ती त्या लेडीन एस्मेरल्डा म्हणून तेणी ती शॉपार रेंटाक दिली. सो तिका हांवें सांगलें कितें लॉस आसा, कितें तुजो एस्टिमेट आसा, तो म्हाका मातसो प्रोड्यूस करचो. सो हांव फायर रिपोर्ट म्हाका करपाक बरें पडटलें. सो तिणी सांगलें आपूण जाता तितले बेगीन ऑफिसान येवन तें सबमीट करता. ओनरूय तशीच म्हणटा की 10-15 दीस पयलीं अशेंच कितें तरी भासाभास जाल्ली खंय आनी तो कोण म्हणपाक लागलो आपूण तुमकां दाखयता कितें तें. सो एज पर हर ती म्हणटा की ते कोणी मुद्दाम सुद्दां करूंक शकता, पूण आमी कितें आमी एक्झॅक्ट रूट कॉज काडपाक जाय.